संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुतात पवित्रात्म्या भक्तीन वंदिया चढवणेच्या इतिहासाच्या रंडासीच्या जीवन विचित कृत्या केल्या देवाक आमी हरसिया देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो मोरये खुशी सत्व निसलो बापा खाल जावन चढवणदार जालो देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान भेटोवया देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान भेटोवया संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया चढवणेच्या इतिहासाच्या रंडासीच्या जीवन विचित कृत्य केल्या देवाक आमी हरसिया. या मी सगळ्यात प्रत्येक रितीन मागया बाळूक जेजूगर गां दिता दिव्या सल्दाना कार्मेल सैबिनेकर गां दिता कार्मेल वड्यागरा देवादीन कार्मेन लोबोक मिस येता लॅन्सी आनी लीना निकुटाम कार्मेल सैबिनेकर गां दिता सिरिल स्टेला डिसोज आनी कुटाम देवादीन एराल्ड मार्टिसाच्या म्हयन्याच्या उडासाक मिस येता लिडवेन मार्टिस आनी कुटाम अर्गामीस लोना पिंटो अर्गामीस योना डिसोजा अर्गामीस लॅन्सी मॉली रोड्रिगस अर्गामीस निर्मला ब्रॅक्स कार्मेल सैबिनेकर गां सावन ऑलिवेर मेंडोन्स आनी कुटाम अर्गामीस सेक्युलर कार्मेलीत सांदे हे सर्ते सवां पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. पवित्र जिंदादीच्या नांवान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमच्या सोवे आसो. भाऊ भयणीनो कार्मेल सायबिनेक मान करूंक आमी सांगता जमल्या. कार्मेल सायबिनेचें फेस्त वा बेंतिनेचें फेस्त म्हण आपयता. सुरवेर कार्मेलीत व्हड कश्टार आसल्या वेळार कार्मेलीत त्या काळाच्या त्या वेळार वडील जावन आसच्या सायमॉन स्टॉकाक मोरी माय दिश्टेक पडून भद्रतेची संकेत जावन बेंतीन दिले म्हूण आमकां संप्रदाय सांगता. तितले मात्र न्ही आमच्या चलत्या जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी पळयलां कार्मेल मायेसरशी गेल्लो कोणी निराशी जावन फाटी येवंक ना. जायते उपकार मोरये मुखांत्र कार्मेल माये मुखांत्र आमकां लाभल्यात. देखून सांगता कार्मेल मायेक मान करूं आनी देवाक कर्गां दिवं आमी सांगता मेळ्ळ्या. कार्मेल वाड्याघरांनी प्रत्येक रितीन वाड्याच्यांनी तांची शरोतीन जावन आमी काण गेल्या. तशेंच आम्हा सर्वांक कार्मेल सायबिनेच्या भक्तिकांक तशेंच आज सेक्युलर कार्मेलीत सांदे तांच्या वर्तीच्यो आंगवण्यो बसवण्यो परत नवीकृत करता आसतना कार्मेलीत चिनी कुटुंबांची येवच्या सर्व कार्मेलीत सेक्युलर कार्मेलीत सांद्या पासोती ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. थोडो वेळ मावन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगता म्हणे हांव बाकी सर्वपदेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भगवन सदां संकवार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सरपदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावूं. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोगाळ बापा कर्मेल माथाने रावणी सवणसच्या बागेवन थांवकार मरयेची प्रार्थना आमकां राखून दीत आनी तुजो पवित्र दोंगोर सवणसच्या क्रिस्तांच्या सोम्याथंय आमकां वन पावोवन दीत तो करू देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर चड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडोवन पळयलें आनी म्हळें कांयच ना. ताणें ताका म्हळें परतून 7 पावटी थंय वच. 7वे पावटी सेवकान म्हळें मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें वच आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर
आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वचू. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परातै हांव उल्लासता. सर्वेस्परातै हांव उल्लासता. पूण हांव तुज्या द्रणमागाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्लासतलें. सर्वेस्परातै हांव उल्लासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो. सर्वेस्परातै हांव उल्लासता. सर्वेस्परातै हांव उल्लासता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagito ang cual morir, manhogra favosale. Tuझे tamsel malo, Christam somi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. याने जेजूची आवय, ताचे आवयची बहीण क्लेयोफासाची पतीण आनी मागदलाची मरी ही सर्व ताच्या खुर्सा बगलेक उबी आसलीं. आपले आवयक आनी तिच्या बगलेक आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय वो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता.
कार्मेल माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो, 2001 ಇಸ್ವಿಯಂದು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಜುವಾಂವ್ ಪೌಲ್ दुसऱ्यान बेंतिनेच्या 750 वर्साच्या जुबलेवाच्या संदर्भार कार्मेलितांक बरयल्ल्या पत्रांत मोरी आमची आवय आनी आमच्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेर एक खंडीत मार्गदर्शन गाईड म्हूण आपयता. मोरी आमची आवय ती भाग्यवंत जावन आसा आनी आमकां पवित्र वा भाग्यवंत जावंक वाट ती दाखयता. तर ती आमची आवय ती भाग्यवंत कशी जाली आनी आमकां कितें सांगता ताचो इल्लोसो आज आमी नियाळ करया. गाब्रियल बडवो इसबी हाडटा आसतना मोरयेक नमान कुरपेन बरलले म्हूण उलो करता. तिच्या प्रत्येक मिसावाक लागून ती कुरपेन बरलली पाप खत नासता गर्भ संभोवलली. तरी तिका संपूर्ण स्वातंत्र्य आसलें. गाब्रियल बडवो इसबी हाडटाना तिचें स्वातंत्र्य ती वापरता, सावलां घालता आनी हें कशें घडचें गे म्हूण विचार करता. निमाणें देवाची खुशी कितें ती समजून घेतस ती आपणाच्या स्वंत स्वातंत्र्यान संपूर्ण स्वतंत्र जावन ती तुज्या कुशे प्रमाणें जावं म्हूण म्हणटा. सांत तेरेज ल्हान फूल मोरयेचें जिवीत नियाळता आसतना पवित्र पुस्तकांत दाखोवन दिल्ल्या असल्या मोरयेक हांव नियाळटां म्हणटाली. मोरये मायेन काना नगरी लग्ना वेळार साकरांक जेजू कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून सांगिल्लें. तें आमच्या वांचलांत आमी वाचता. आयच्या वांचलांत जेजून ताच्या आवयक मोरयेक आमची आवय जावन दिल्लें तें आमी आयकलें आनी आमकां तिच्या भुरग्यांक तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून ती म्हणटा. जेजून आमकां दोंगरा वयल्या प्रसंगांत भाग्यवंत जावंक आपयलां. असो उल्लेख करून आमच्या संवसारांत भाग्यवंतपणाक आपोवण्या विशीं अपोस्तोलीक शिकवण पापा फ्रांसिसान आमकां दिल्या ती 8 भागींत तो विवर्शिता. काळजांत दुर्बळी आसचें तें भाग्यवंतपण, बोळेपणान आनी खालतेपणान जियोवचें तें भाग्यवंतपण, यारां संगी रुदान करचें कशें म्हूण जाण आसचें तें भाग्यवंतपण, देवाची खुशी करूंक भुकेवचें आनी ताणेवचें तें भाग्यवंतपण, सगळ्या मेळ्या मोगातावन वेगळें रावचें, आपणाचें काळीज वेगळें दवरचें तें भाग्यवंतपण, आमच्या भोंवतें समाधान वमचें तें भाग्यवंतपण, सुवार्थेची भावार्थ जियोवची वाट आमकां कश्ट हाडी तरी सदां ती वाट धरची तें भाग्यवंतपण, खाकुळतीन पळोवचें आनी वावुरचें तें भाग्यवंतपण. हें खाकुळतीन पळोवच्याक पेल्याक खाकुळतीन पळोवच्याक आनी तांचे पासून वावुरच्याक पापसाहेब मातेवाच्या 25व्या अध्यायांतल्या वर्त्या मापाचे नियम दाखोवन दिवन जेजून थंयसर
ही दिल्ली ती शिकोवन उल्लेख करता. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव परकी आसुल्लो आनी तुमी म्हाका येवकार दिलो. हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. हांव पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हाका म्हजी जतन घेतली. हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हजी भेट केली. तर मोरये मायेन आमकां दाखोवची भाग्यवंतपणाची वाट इस 8 बागेंत आसा ती आनी आमी पेल्याच्या सेवेंत तांकां दिवची ती सेवा आटापता ती. आमी सकट अस्कत दुर्बळी हें आमी जाणा आसून तिचे बरी देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरून जियोवचें आनी पेल्याच्या गरजेंत पावचें. एका उतरान म्हणचें जाल्यार देवाचो देवाची खुशी करन ताचो मोग जियोवचो आनी पेल्याच्या गरजेंत पावोवन तांचो मोग करचो हें जावन आसा भाग्यवंतपण. आमी कार्मेल मायेचें भक्तिकां तिचे बेंतेन घालन येन्स पासारता. जेजून दिल्ले ते शेगूण मोरये मायेन दिल्ले ते शेगूण तीस आमची बेंतीन तीस आमी न्हेसता तीस आमी घालता. आनी त्याच बेंतिनेंत आमकां सांगल्यान ती 7-8 बागेची आमी जियोंक प्रयत्न करन भाग्यवंत जाता. आज आमची सेक्युलर कार्मेल भयणी भाव भयणी तांच्यो आंगवण्यो नव्यो करतात, नव्यान करतात. ह्या वेळाचेर आमी मागचें तांकां इतलेंच. माय मोरी माय आमची आवय आनीक ती कितें सांगता तें आमी करचें आनी ती दुसरें कांय सांगना. जेजून सांगलां तेंच सांगता. जेजून सांगलें तुमी करा म्हणटा तेंच भाग्यवंत जावचें. तें काम तुमी करया म्हूण आमकां सांगता. तेंच करूंक आमी तयार आसा म्हणून ह्यो आंगवण्यो आमी करतना सांगतले हांव आनी मोरये मायेचें आशिर्वाद आमचेर मागतले हांव. उबे रावन एका निजा देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सदमंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत संभवलो ओंकार मोरयेंतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो बेला आनी ताका लिपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सुटलो सर्पदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र ज्ञाक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बसणे कुडीचें जिवन पोन ससनाचें जिवीत आमेन. सेक्युलर कार्मेलीत संध्यांनी मुखार येवन तांच्यो आंगवण्यो नव्यान करच्यो. आमी उबे रावल्ले कडेच तांचे पासत मागचे. सेक्युलर कार्मेलीत वर्तीच्यो आंगवण्यो नव्यान केल्ल्या ह्या सर संध्यांचेर तशेंच
सबार ते सवांक कुर्जो हांगासर आमी घेवन आयल्या आमच्या ते सवां पासून ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. सर्वेस्परा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूच्या सर्वनेसो संदेश संवसाराक पसारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसिसाक, सर बिस्पांक, याजकांक, रेलिजियस बाबा भयणींक गरजची भलायकी, जानवाय आनी संतोष सदांच लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकारबऱ्यांनी आपलो अधिकार चलयतना देवाच्या उतरांतावन उजवाड घेवन सतानितीन आपले अधीनासचे परजेक सांबाळून दीत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कार्मेलीट सेक्युलर वर्दीच्या सन्यांचेर तशेंच आयच्या दिसा वर्दीच्यो बसवण्यो नविकृत केल्ल्या सन्यांचेर तुजी आशिर्वादां वत. तांच्या कुटुंबान कार्मेलीट जिणी जियोंक स्वाखुशी आनी उदार मन दाखयल्या तांकां कार्मेलीट सभेच्यो रुली रेग्रोपाल हेरां संगी माया मोगाची सेवेची आनी बगसणेची जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कार्मेलीत कुटुंबांतावन देवादीन चल्ल्या सुमेस्तांक काकुळट लाभय आनी तांणी आशेवन रावल्लें ससनाचें जिवीत तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या सन्यांचेर तुजी सुबाम बेसांवां वत. क्रिस्ती बावटान ती रावोंक कृपा दी. कुटुंबाच्या सन्यांनी देवाचें उतर सदांच वाचूंक कुटुंबाचें मागणें खडनासतना मनोवंक भुरग्यांनी वडिलांक गौरव दिवंक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक तुज्या वाटेन चलो आमकां सदांच तुज्या कृपेन भर. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. जिवीत दिलाय देवा एका शेवटा तुजे तये कोटून रावून जिवीत सोडच्या. सुटलेलें जिवीत सेवेत वांटून दिवच्या. भरून वमतता तितलें परत घेवच्या. गितर आमचें हें जिणें तुवेंच दिल्लें तें देणें पुंड्या वयना सवे वमतां हे भेटोवणे. गितर आमचें हें जिणें तुवेंच दिल्लें तें देणें पुंड्या वयना सवे वमतां हे भेटोवणे. आमचो केलोय देवा लेख नासतना लेख जावन दिलोय पूत म्हूण लेकी नासतना. पुतान ताकाच खाली केलो कुर्साच्या मरणान. ताणें केल्ले बरी करून दिली प्रेरणा. गितर आमचें जिणें तुवेंच दिल्लें तें देणें पुंड्या वयना सवे वमतां हे भेटोवणे. गितर आमचें हें जिणें तुवेंच दिल्लें तें देणें पुंड्या वयना सवे वमतां हे भेटोवणे. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार
देवा बापाक मानता तसलें साव दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दबाव सर्वेस्पर मानून घेऊ. बहु पवित्र बापा भगवंत हांव कार्मरेच्या सुसाये सोगडास कडून भक्तीन योखाने आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगात सरको जावच्या तुज्या सडवणेच्या कामान आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफेन. सर्वेस पॉवर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवय असो आमचे काळजां उबारूये. आम्ही ती सर्वेस्परातही उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूये. पयशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल माय भगवंत हांव कार्मरेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासपणी तुजें उतर तिणें जागयलें. आपल्या करण्यांनी तिणें तें पाळलें. धर्मदुता संगी मागण्यांत ती थीर रावली आनी आमकां आमच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या बावंडांचेर तिका सो आवय सारको मोगाच्या जनेनेचो जतनेचो हुस्को केदींच उणो जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवशाचो रूपकारांनी बुजावणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रेक पयनार समकताना ती आमकां प्रकाशयता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या दळबारां सांगाता तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावे घेता ताका जय जय ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्यांची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. त्याच बरे जेवण दतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कालराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गोड परगतूय सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझी पुनर्जीवन
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचिवेत सोडो आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊ आणि तुझे सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो जोडून मेल्या आनी त्या आमच्या भावां भयणीची एकाकुळत कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोट जळी तुमकां मोळ फळेवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकार मरये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन तुझ्याची सोपोती भाग्यवन दोरबता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची मागणी सांगात घाल प्रत्येक रितीन कोण कश्टून आसात समस्यान गांवांत तशेंच परगांवांत कश्टून आसल्या सर लोकां पासून जेजून शिकयले मागणे भेटोवया सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणीच्या जिवितांत सवस काय आमकां दीक. सर्गेंचे बाग आनी आमचे सुडवंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोठांत सांबाळ. तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे असो. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमचे उदार पियोगी सौम्या आनी तान मोजी बाग जिविताचो उडो दयेंदी सौम्या आनी भूक मोजी ताब जिवीत तुमचे उदार पियोगी सौम्या आनी तान मोजी
मोजी माग जिविता सोडोदयंदी सोमिया आणि भूक मोजी तांब बापाची खुशी तुवें केली तुझे खाण अर्पण तुझो प्राण सतारानी स्पिरितान करूंक आराधन भेटले सगळे त्राण जिवीत दिवचे उदार पियूंक दी सोम्या आनी तान मोजी भाग जिविता सोडोदयंदी सोमिया आनी भूक मोजी तांब तूं बरो गवळी शेळ्यांक बळकोन सो पोस्तान सो करसो नितळ उदक दिवन तांकां मोगान पोशेवसो जीव सैतर पोसो जिवीत दिवचे उदक पियूंक दी सोम्या आनी तान मोजी भाग जिविता सोडोदयंदी सोमिया आनी भूक मोजी तांब जिवीत दिवचे उदार पियूंक दी सोम्या आनी तान मोजी भाग जिविता सोडोदयंदी सोमिया आनी भूक मोजी तांब आमचे भोवन येयल्ल्या मरेकार पिडेतावन आमकां राखूंक आमी सांगता मागणे म्हणया सर्व पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्व रचनांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीन नांग कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावुरांत आसात त्या दोतोरांनी हे पिडेक वखद सोदून काडिशें जावं सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावुराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर शक्ती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. उबे रावया भिंतीनीचेर आशिर्वाद. मोगळा जेजू मनशा कुळाच्या सडवणदारा तुज्या मोगा पासून आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेवंत हांव कार्मेलीच्या मोगा पासून ही तुजी नेनतुळी भुरगी व्हडा भक्तीन ही बेंतीन घालतात ती तूं पवित्र कर. तिचे विनंतेन खोट्या दुस्मनांतलें बचाव जावन अखेर पर्यंत तुजे कृपेंत ती ती रावूं दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमावप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे काळी आमेन. प्रार्थुये. सर्वेस्परा देवा तुज्या पुतान कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभलां तुज्या मोगाची सकत आमकां घट करूंक आनी भगवंत हांव मरियेच्या सेवेक समर्पीत जाल्ले आमी विश्वासीपणी तिच्या देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिवं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफेन. देखून बस मगचनो आज आमकां संतोश कित्याक कार्मेल मायेन आमचे वयर वतुल्ल्या कृपेदेन्या करगां दिवं तशेंच कार्मेल मायेक मान करूंक हो अवकाश आमकां लाभला. आमकां कार्मेलीत भावांक ती मोगाची भयण तशेंच सर आमी तिका आमची माय म्हूण मोगान आमी उलो करता.
आनी तिचे सरशीं सदांच धांवतां तिचे सरशीं गेल्लो कोणी येदोळ निराशी जावन फाटीं येवंक ना. कार्मेलीत फ्रादी आनी माद्रे बरी सेक्युलर कार्मेलीत सांदे कार्मेलीत वर्दीच्या आपोवण्यांत भागीदार जातात. हे आपोवणे कोवेंतान न्हय बगार कुटुंबान समाजेन ती जियेतात. तर हे आपोवणे स्विकार करून संपूर्णतेच्या जिणी तेवशी मेटां काडूंक मुखार आयिल्ल्या आनी प्रत्येक रितीन वर्दीच्यो बसावण्यो नव्यान केल्ल्या सेक्युलर वर्दीच्या सांद्यांक आमी उल्हास पाठयता. आपल्या वाड्याची पात्रोन जावन घेतिल्ल्या कार्मेल वाड्याघरांक आनी तुमकां कार्मेल मायेच्या सरभक्तीकांक ह्या फेस्ताचे रास रास उल्हास पाठयता. हें फेस्त संभ्रमान आचरण करून मांडावळ केल्ल्या उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश सल्डाना, कार्यदर्शी श्रीमती आयरीन पिंटो, गवळीक परिशद सांद्यांक प्रत्येक रितीन देवस्तुतेचे मांडावळ केल्ल्या आध्यात्मीक समितीक आज तशेंच फाटल्या दिसांनी गायनाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्रीमान जोसेफ मस्करेनस गायन मंडळीच्या सांद्यांक फुलां दिल्ल्या श्री गॉडविन तशेंच श्रीमती सुषमा रस्कीन आनी ह्या कुटुंबाक आल्तार सुबयल्ल्या OSS श्रेश्ठांक, वाड्याच्या स्वयंसेवकांक, फोटोग्राफी केल्ल्या लविनाक, इगर्जेची नितळाय सांबाळल्या मोनिकाक, मिर्न्याम रॉनिक तशेंच फाटल्या दिसांनी फिरगदेच्या कर्साक दुडवा कुमोक दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे असो सर पदवेदार देव बा पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Carmel dombrar soce sebine azam sumantuka मागणी आमची घेऊन वर्गे सर्गा सोंदी आशीर्वादा चिनी पर्व चढताना आपटून दमटून पडताना येऊनच्या दारा कणपे जारे दोस्ताना वरबा आमची निवताना जेजूक दयेन सांगे कोतार कुशीताची करूंक दियादा कार्मेल दोंगरार सोबचे सायबीनी आज आमचो मान तुका मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गा सोंदी आशीर्वादा मोगाळ पत्रा सोवे अवपार मरी आशीर्वाद दी आमकां भगवंती बाळ मरिये आमपसो विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.